साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलितांनी एबेनेझरा लागीं आपले पेडणे केले आनी फिलिस्तेवांनी आफेक मळार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टोच फिलिस्तेवांनी इस्रायलाचेर जोईत व्हेलें. आचे फौजेंतल्या सुमार 4,000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेडणे केले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायला जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवांनी आमचेर जोईत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिलें? सिल्लोतावन सर्वेस्पराच्या कराराची आर्क पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर्क पेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून पर्जेन आपले मुणयारी सिलोक धाडले आनी तोहिंतावन केरुबांचेर बसलोल्या दोलबारांच्या सर्वेस्पराची आर्क पेट हाडली. देवाचे आर्क पेट बराबर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनिएस आयले. पेडणे केल्या जाग्यार आर्क पेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड वेल मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवांनी वेलाचो आवाज आयकून म्हणलें, हिब्रवाच्या पेडण्यांत ह्यो हिल्यो कित्याक? सर्वेस्पराची आर्क पेट पेडणे केले मैदानार हाडले म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी ताणें म्हणलें, देव पेडणे मैदानार आयला. आय सायबा, हाचे आदीं अशें कोदींच घडूंक ना. आय सायबा, ह्या सोर बोलीस देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान नोश्ट्यांचेर नोश्ट धाडून इजिप्टांच्या निसंटोन केलें. फिलिस्तेवानो, धीर घेयात आनी तुमच्या बोळ दाखोयात, ना जाल्यार जशें हिब्रू तुमचे चाकर जाल्यात तशेंच तुमी तांचे चाकर जातल्यात. खोडेगांत झुजारी कशे लढाय करात. हे पोरी, फिलिस्तेवांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारवली आनी एक एकलो आपल्या तोंबूंत पळून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आर्क पेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनिएस मेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडयल्याय. सोडल्याय आनी लोचीक घाल्याय. आमच्या फौजांक फुडें तूं आतां वचोनाय. आमच्या शत्रूंक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो दुयेस दवरतल्यांक जाय तशें आमचें लुटूंक सोदताय. सबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मिल्याय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करतात मस्कऱ्यो आनी भोंवतणच्यो लोक सगलो आमची खेबाडां फकाणां करतात. राष्ट्रा मदें तूं आमची गोपान मारूंक दिताय.
आनी आमकां पळयना फुडें लोक आपली तकली हालोवंक लागताय। सोबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा। उठ सायबा, न्हिदल्याय कित्याक, जागो जावन आमकां सदांकाळ परो घालूं नाकाय, कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरलाय। आमचें दोळडीरपण आनी तळमळे कसो विसरताय। सोबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा। उद्गार। सर्वेस्पराक सोय सोय। जेजू स्वर्गा राजाचें शिव वर्तमान परगट्टालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो। सर्वेस्पराक सोय। मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। एक कोडकार जेजू सोर्शें उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता। ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा। आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो। जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटोय। तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें। तरी आसतना सगळे कडचे लोक ताचेशी येतालो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाखाणणी तुका क्रिस्ता। बोल, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता। नियाळाक आदार। सोशल डिस्टन्सिंग हें उतर 2 वर्सां जायत आयलीं आमी आयकत आसा। पयलें तें उतर आमकां ओकमान कशें दिसतालें, पूण जशें हे कोवीड पिडेचो प्रभाव वाडलो तशेंच ह्या उतराचें म्हत्व वाडलें। फेस्तां परबांक व फुगसांवांक हात दिवप ना, वेंग मारप ना, बेज दिवप ना, एकामेका सोडशिल्लीं पयस रावप आदी। अशें केल्यार आमी दुसऱ्यांचो जीव संकश्टांत घालता म्हूण आमकां कळोन आयलें। आदल्या काळार कोणाची पिडा असलीच वागणूक सोशल डिस्टन्सिंग मागताली आनी हो कायदो मोडून एक कोडकार सगळे खालतीकायेन जेजूशी येता। जेजू लागीं आपल्याक नितळ आनी पिडे मेकळो करूंक जेजूची खोशी मागता। ताचे वोन जेजू हो कायदो मोडटा आनी ताका हात लावन बरो कोत्ता। जेजूचें देवपण ह्या वेळार ताका ही सगळी परवानगी दिता। आमी तरेतरेच्या कोडाची पिडा रोग भोगता, देखीक बेबदिकाय, राग, दुसऱ्यांचें वायट उलोवप आदी, आनी ही पिडा आमी दुसऱ्यांक दिता, तांचें जिवीत बारादीक करता। तर आयज जेजू लागीं मागून ही पिडा आमची सोडशिल्ली पयस काडून असली आमची वश्याची पिडा आनी दुसऱ्यांक दिना जावंक आनी ताचें जिवीत मोदनादीक करिना जावंक आनी दुसऱ्या सवे मोगाची जावंक जेजू लागीं खालतीकायेन मागुया। मागणें, आमकां सगळे तरेच्या वायटांतलीं नितळ करूंक आमचेशी तूं राव जेजू।